अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात येवकार। आयज कितें जालें, खेळा मळार कितें जालें, राजकीय पावंड्यार कितें जालें, संस्कृतीक मळार कितें जालें हे विशीं जाणा घेवया। सगळ्यात पयलीं वचया समिधा कुंकळकरा कडेन। समिधा, आयज कितें म्हत्वाची बातमी केल्या तुवें? आयज हांवें बातमी केल्या ती म्हळ्यार अशी, दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या भटक्या गोरवांचो आंकडो वाडत आसा। वचत थंय जळीमळी गोरवां ही रस्त्यार बसतात आनी ताका लागून एक अशी घडणूक घडल्या आयज ती म्हळ्यार एक जोडपें वतालें रस्त्या वयल्यान, स्कुटरीचेर वतालें तेन्ना तांकां एका गायन धपको दिवन तांकां जखमी केल्ली आसा। आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की ती जी गोरवां कोणाची आसात आनी आपल्या गोरवांचें पालन करचें किंवा तांचो खंय तरी बंदोबस्त करचो, तांकां बांदून घालचें, कारण आयज तांकां जाल्यार फाल्यां ती आनी कोणाकूय अशी धपको मारून जखमी करपाक शकता, अशे अपघात घडपाक शकतात। ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। ही खरीच वायट घडणूक आसा। रातच्या वेळार भटकी जनावरां रस्त्यार बसतात, तांकां लागून कितलेशेच अपघात जाल्यात, कितलेशेच जाण हातपाय मोडून घरा बसल्यात, जाल्यार कितल्याश्या जाणांक दुखापत जाल्या। भटक्या जनावरां खातीर हेज्यान पयलीं कोणवाडे बांदिल्ले, पूण सद्याक कोणवाडे हे खंयच्या परिस्थितीन आसात ते कांय खबर ना। आनी काल जो अपघात जाल्लो आसा हांगा दिवचले, तातूंत भटक्या जनावरांनी जोडप्याचेर खंय हल्लो केलो, तातूंत तांकां दुखापत जाल्लेली आसा। आतां सरकारान ह्या भटक्या जनावरांचेर खंय तरी एक बंदोबस्त करूंक जाय, तांकां कोणवाड्यात ना जाल्यार तांकां खंय तरी वेगळो पर्यायी विचार तांचो करपाक जाय। आतां आमी वचया उशा झरावकारा कडेन। उशा, आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केल्या तुवें? आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार वास्को सावन सावड्डे जे कोल घेवन वचपी ट्रक आसा ते ओवरलोडेड जातात आनी जो कोळसो आसा ट्रकांतलो तो रस्त्यार पडटा आनी हे खातीर अपघाताचें प्रमाणय वाडपाक लागल्या। तशेंच लोकांक त्रास जाता आनी सावड्डेकारांनी 2 फावटी हो ग्रामसभेत प्रश्न उपराशिल्लो, पूण आजून तेजेर तोडगो काडलेलो ना आनी जे RTO आसा ते लेगीत अशा ट्रकांक तालाव दिना अशी लोकांची कागाळ आसा। पयलें म्हळ्यार RTOचेर कारवाय करपाक जाय अशें थळावे सांगतात। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार बेगोबेग सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळयात 7 PM बुलेटिनात। कोळसो म्हटलो काय सगळ्यात पयलीं दोळ्यामुखार येता ते वास्को शार। वास्को शारांतल्यान कोळशाची येरादारी जाता आनी येरादारी हेतून की कोळसो ओवरलोड करून सामको व्हरतात आनी तो कोळसो खंय तरी रस्त्यार पडटा, तातूंतल्यान अपघात जातात आनी प्रदूषण वाडलां। कितलेशेच फावटी समाज व्हरपी आनी पॉलिटिकल पक्षांनी की कोळशाचे प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडचें म्हणून मागणी केल्ली, पूण अजूनय कोळशाचो बंदोबस्त जाल्लो दिसना। आतां आमी वचूया संजना हंजुणकरा कडेन। संजना, आयज कितें म्हत्वाची अपडेट आसा? आयची जी अपडेट आसा, बातमी आसा ती खूब गंभीर आसा। दारबांदोडा तालुक्यांतल्या साकोड्ड्या ह्या गांवांत रानदुकर गांवठी बॉम्ब स्फोटान गंभीर जखमी जालो। म्हणजे त्या बॉम्ब स्फोटाक तेणें कितें खावपाक आशिल्लें कशें म्हणून तोंड लायलें, जाल्यार तेन्ना तो स्फोट जाल्ल्यान तेजें तोंड फुटिल्ल्यान ताका उदक लेगीत पिवपाक जायनासलें, तेज्या तोंडांतल्यान रगत येतालें। ही परिस्थिती पर्यावरण मोगी रमेश चर्मेकार हाणें पळयली आनी तेणेन तेन्नाच कॅप्चर केली। पश्चिम घाटांत अशे तरेचे म्हणजे चोरयांनी एका रानडुकरांक मारपाच्यो घडणुको सद्या वाडत आसा। रानडुकराच्या मांसाक बाजारांत बरीच मागणी आसा म्हणून कांय सुवार्थी शिकारी रानडुकर भोंवतात थंय गांवठी बॉम्ब पुरून दवरतात। कितेंय खावपाचें अशें समजून ती जनावरां त्या बॉम्बाक तोंड लायतात आनी मागीर ते फुट्टात। अशे तरेचे गंभीर जे प्रकार आसा ते सरकारान थांबोवपाची सक्त गरज आसा अशी मागणी सद्या अशी मागणी जनावर मोगी सद्या करपाक लागल्या। खरो जो एक वायट प्रकार जावन आसा, रानदुकराक मारपा खातीर बॉम्ब घातिल्लो, ताणें तोंड लायलें, बॉम्ब फुटलो, पूण रानदुकर काय पडलो ना, पूण ताचें तोंड सामकें फुटिल्ले अवस्थेन आसा आनी जखमी अवस्थेंत हो रानदुकर आतां साकोड्ड्या वाठारांत भोंवता।
सैमोगी रमेश झर्मेकार हांणी ताजो फोटो कॅप्चर केलो आनी एक तिकडे उक्तायलें की अशे प्रकार घडपाक जायना. जशे आमी मनीस तशीच ती जनावरां जगलीच जाल्यार फुडले पिळगेक ती पळोवपाक मेळटली, नाजाल्यार तांकां पळोवपाक मेळची ना. सो हो जो खंय तरी संदेश आहा तो ताणें दिला. आतां आमी वचुया रश्मी नर्से कडेन. रश्मी, आयज कितें म्हत्वाची अपडेट आहा तुज्या कडेन? सुशांत, ही बातमी ॲक्च्युली काल राती उसरा घडल्या, पण ती महत्वाची आसा. पोळ्या चॅक पोस्टाचेर पयशे दिवन कोणूय गोंया भायले जे लोक आसात ते म्हणजे स्पेशली जे ट्रक चलयतात जावं हेवी व्हेकल्स चलयतात ते डायरेक्ट एंट्री मारतात आणि त्यांचो चॅकअप जायना. जस्ट 1000, 1500, 50, 500, 40, 20 ह्या रकमेन हे पयशे इतले दिता कोण डायरेक्ट एंट्री मारता. तुमी इमॅजीन करा गोंयान सद्या कितल्यो गाडयो येतात वयतात शिमे वयल्यान. सो कारवारच्यान जेन्ना एंट्री जाता तेन्ना ही सद्या घाळपणां सुरू आहा. विशय जरी वयल्या वयर आनी सादो दिसलो जाल्यार पूण इट इज कन्सर्न अबाउट इंटरनल सेक्युरिटी. जे सरकारान जी यंत्रणा रचल्या आनी तेच्या वरवीं जे अधिकारी नेमल्यात ते सद्या घर पोखरूंक लागल्यात. गोंयच्या सुरक्षेक तुमी इतले घाळपणान घेतात, इतले तुमी हलगर्जीपणान घेतात, हो प्रश्न तयार जाता. आतां सद्या काय ना, पण जर जायत कितें गोंयान आमी धरयाच नाका कितें जातलें म्हणून, पण जालें जाल्यार तुमी तेची जबाबदारी घेतात. पयशाच्या नांवान काय वेचीक तुमकां ते चिरीमिरी मेळटा म्हणून तुमी गोंयाक सारके अशे म्हणजे कांयच नको अशे धरल्यात. हे सामकी वायट गजाल आसा. म्हणजे एका पक्षान आम आदमी पक्षान हो प्रकार उक्ताडार हाडला, पण राजकीय पक्ष जर आमी कुशीक दवरलो जाल्यार हेचो फुडार कितें, गोंयच्या सुरक्षे विशीं कितें, आमच्या पिढीक कोण सांबाळटलो, तुमकां पगार पावना म्हणून तुमी करतात काय कितें, हो प्रश्न तयार जाता. जागृत गोंयकार कितले वेळ तुमकां म्हणजे तुमच्या नांवान शोभय घालतले आनी तुमी इतले सिरियस कित्याक ना, तुमकां तुमच्या कामाचो वाज येयला, हो प्रश्न तयार जाता. गोंयच्या सुरक्षेक घाळपणार घेवं नाका, गोंयाक सांबाळात, गोंयच्या सुरक्षेक सांबाळात आनी गोंयकारांकूय सांबाळात. ही त्या यंत्रणेक जंय थंय नेमला तांकां आमी रिक्वेस्ट करता. थँक्यू. ही आयच्या दिसांतली खरीच एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. काणकोण्या पळय चॅक पोस्टाचेर खंय तरी एक्सायज ऑफिसर जे नेमिल्ले आहा ते सामके काम करिनात. ट्रक ड्रायव्हर जे वच करतात तांचे कडल्यान पयशे घेवन तांकां सोडटात अशे तरेचो आरोप जातालो. काल जो आम आदमी पार्टीचो जो एक लिडर आसा ताणें राती थंय वचून स्टिंग ऑपरेशन केलें जाल्यार थंय तसोच प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. हाजेर आतां सरकारी यंत्रणा आनी सरकार कितें एक्शन घेता तें पळोवचें पडटलें. आतां आमी वचुया ऐश्वर्या खोर्जुवेकरा कडेन. ऐश्वर्या, आयज कितें अपडेट आहा तुज्या कडेन? आयज म्हणजे एक दिवचले एक वायट घडणूक घडला. दिवचले जे कोयर व्हरपाक येता पळय पालिकेचे तेणे एका चल्यान एका बायलेचेर विनयभंग करपाचो प्रयत्न केलो. सो तिणें कंप्लेन बीन केला. सो ही एक बातमी. आनी दुसरी म्हणजे धारगय 2 खांब्यार धारगय वाठारान फ्लायओवर घालपाची मागणी केला. थंयचो जे एक्सिडंट जाता तेजेर एक थळाव्यांचें अशें म्हणणें की एक्सिडंट जाता पळय ताचो नियंत्रण हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. सो समज फ्लायओवर तरी आतां सद्याचे घालिना जाल्यार म्हणटा ते कॅमेरा तरी लाय नाल्यार पुलिसांक तरी थेया अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी तिसरी म्हणजे परवरे आंबेडकर भवन बांदपाक जी जागा आहा पळय ती संपादीत केला अशें हेणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगला. दिवचले एके बायलेचेर खंय कोयर उखलता त्या कामगारान अतिताय करपाचो यत्न केलो. ही खरीच वायट घडणूक आसा. त्या कामगाराचेर दुबाव आसा, पूण अजुनय कन्फर्म जाल्लें ना की ताणें हे प्रकार CCTV कॅमेऱ्याच्या फुटेजे वयल्यान अशें दिसून येयलां की कामगार दुर्गा वयल्यान उडी मारून ते कंपाउंडांत भितर एंटर जाता. पुलीस हे घडणुकीचो सोद घेतात. आतां आमी वचुया उत्तेजा गांवसा कडेन. उत्तेजा, आयज कितें म्हत्वाची अपडेट आहा तुज्या कडेन? आजची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार दक्षिण गोंयांतली एक म्हत्वाची अपडेट आहा ती म्हळ्यार नेसाय कुंकळे नेसाय वाठारांत फारपेटीची घडणूक घडल्या. संपत्तींतल्या वादांतल्यान ही फारपेटीची घडणूक जाल्या. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्या. तशेंच गोंयान हालीं तेंपार पळयत जाल्यार फारपेटीचे घडणुके घडटा. फाटल्या म्हयन्यांत मडगांवांत तंदूर स्टॉलाचेर अशीच घडणूक घडलेली. आनी गोंय आतां सामकें म्हटल्यार बिहार राज्य जावपाच्या वाटेर आसा. सो ही तुमकां बातमी आमची 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटा, सविस्तर बातमी. नेसाय वाठारान काल फारपेटाची घडणूक घडल्या. प्रॉपर्टीचे इशूक लागून हो प्रकार घडलो आसूये,
असो दुबाव आसा. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. फाटले फावट मडगांवां असोच एक प्रकार घडलेलो. गोंयान एका फाटोफाट एक फारपेटाच्यो घडणुको घडत आसात. गोंय बिहार जावपाच्या वाटेर आसा काय कित्याक जे क्रायम करपी आहात तांच्या मनान कायद्याचो कसलोच भंय उरिल्लो ना. सरकार हाचेर कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें. ह्यो सगळ्यो तुमकां बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या साताच्या बुलेटिनात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. 1995 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य व्हरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आनी आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका